नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। पोन्ने गोंयचे सायबाचे फेस्त सुरू। मुखेल मिसाक हजारांनी गोंयकारांची गर्दी। टुरिस्ट धरून गोंय आनी लागसारच्या वाठारांतल्यान फेस्ताक हजारांनी लोक। मोपा विमानतळाच्या वाठारांत 400 वयर जनावरां, झाडां पेडांच्यो जाती प्रजाती, मात पेडणे पर्यावरणीय संवेदनशील न्ही। EIA रिपोर्ट लागलो प्रुडंटाच्या हाताक। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। ब्रेस्तारा सरकार मायनिंग कंपन्या कडेन करता लीज डीड जातनाच मायनिंग बंदी आपोआप फाटी। आनीक 8 लिजां रिन्यू करपाची प्रक्रिया सुरू। फक्त 21 जातली रिन्यू। विर्डी आमोणा पुलाचें काम आडकलें। 18 म्हयन्यांत पूल बांदपाचें सरकारान दिल्लें उतर। GSIDC म्हणटा कोर्टांत चल्ले केस। उपजिल्लोधिकाऱ्यान करची मध्यस्थी। आनी ऑस्ट्रेलियाचो क्रिकेटर फिल ह्यूजाचेर निमणे संस्कार। मॅक्सविलांत 5,000 लोक आनी मानेस्ताचे हजेरेंत फिलाप निरोप। निमणे दर्शनाक टीम ऑस्ट्रेलियाचेर दोळ्यांत दुकां। खबरो विस्तारान। गोंयच्या सायबाचें फेस्त बुधवारा मोठ्या दबाज्यान मनयलें। 9 दीस नवेनं जातकच 10व्या दिसा फेस्त जाता। फेस्ताच्या मुखेल मिसाक सकाळीं मुंबयचो कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रासियस, सिंधुदुर्गाचो बिशप ऑल्विन बारेटो आनी बरोबर गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव आशिल्लो। संवसारभरांतले हजारांनी लोक पोन्ने गोंय फेस्ताक फ्रांसीस झेवियराचे दर्शनाक येतात। अंदूचे फेस्ताक ताचे कुडीचे दर्शनाचोय सुवाळो आयला। सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त व्हडा भक्तिभावान मनयले। फांतोडेर सावन मिसाक लोकांनी गर्दी केल्ली। फेस्ताच्या मुखेल मिसाक मुंबयचो कार्डिनल ऑस्वाल्ड ग्रासियस, सिंधुदुर्गचो बिशप ऑल्विन बारेटो आनी बरोबर गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेराव आशिल्लो। बुधवारी सकाळी मिसाक राजकीय आनी समाजीक मळावयले मानेस्त येवन गेले। पोन्ने गोंयच्या फेस्ताची फेरी फामाद। फेस्ताच्या निमतान फेरयेक बरीच गर्दी पडटा। अंदू फेस्ता बरोबरूच फ्रांसीस झेवियराचे कुडीचे दर्शनाचो सुवाळो आशिल्ल्यान गर्दी मायज। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मोपा विमानतळाच्या वाठारांत शेकड्यांनी तरेचीं जनावरां, शेवणीं आनी झाडांच्यो प्रजाती मेळटात। EIA रिपोर्टा प्रमाण मोपा असल्यो 400 वयर प्रजाती आसात। मात हो रिपोर्ट म्हणटा ते प्रमाण पेडणे तालुको पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हूण जाहीर जाल्लो ना। EIA रिपोर्टाचो मसुदो प्रुडंटाच्या हाताक लागलो। विमानतळाक लागून खंय फक्त 14 घरां हालोवची पडटलीं। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ रिपोर्टाचेर लोकांच्यो सुनावण्यो घेवन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक रिपोर्ट धाडटलें। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। पेडण्यां मोपा येवपा आशिल्लें ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला। एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट प्रुडंटान तपासलो। इंजिनियर्स इंडिया एजन्सीन गाझियाबादच्या EMTRC लॅबाक घेवन 2011त मोपा विमानतळाचो पर्यावरणाचेर परिणाम अभ्यासपाक सुरवात केल्ली। विमानतळाच्या 10 किलोमीटर वाठाराचो EIA केल्लो। EIA रिपोर्टाचो मसुदो भौशीक सुनावणेक उक्तो दवरतले। मोपा वाठारांत 88 तरेचे वेगवेगळ्या झाडांच्यो 385 प्रजाती मेळ्ळ्यात। सवण्याच्यो 86 जाती, पाख्यांच्यो 33 जाती, 5 एम्फिबियन, 12 तरेची जिवाणी आनी 11 मॅमल्स आसात म्हूण रिपोर्टांत म्हळां। मोपा विमानतळाचो वाठार पेडण्यां तालुक्यांत येता, पूण पेडणे तालुको पर्यावरणीय संवेदनशील वाठार म्हूण अधिसुचीत ना अशें EIA रिपोर्टांत म्हळां।
विमानतळ सुरू जाल्या उपरांत विमानाक कार्बन मोनॉक्सायड, सल्फायड, नायट्रोजन ऑक्सायड सोडटली. तें प्रदूषण हाताळपाक भोंवतणी हरीत वाठार करपाची शिफारस EIA रिपोर्टांत केल्या. विमानतळाच्या पयल्या पावड्यार 1.2 MLD उदक तिळारीच्या कालव्यांतल्यान दितले. 2045 मेरेन उदकाची गरज 6 MLD मेरेन वाडूं येता. EIAचो रिपोर्ट भौशीक सुनावणेक दवरतले. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान संबंदीत पंचायती, जिल्लो पंचायती आनी जिल्लोधिकारी कचेऱ्यांनी सुनावण्यो घेतले. भौशीक सुनावणेचें व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जातले. उपरांत मंडळ रिपोर्ट करून पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाक धाडटले. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. चड करून ब्रेस्तारा सरकार मायनिंग कंपन्यां कडेन लीज डिडां करतलें. डीड जातनाच गोंयची मायनिंग बंदी आपोआप फाटीं सरतली म्हूण सुत्रां सांगतात. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 28 लीजधारकांतल्या फक्त 21 जाणांची लिजां रिन्यू जातलीं. आतां मेरेन 13 लिजांचो रिन्यूवल आदेश काडला. सोमारा सावन उरिल्ली 8 लिजां रिन्यू करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. लीज ऑपरेट करतना MMRD नेम मोडिल्लीं 7 लिजां रिन्यू जावप कठीण, तातूंत चडशीं सेजाचीं. 2.5 वर्सां उपरांत राज्य सरकारान घाल्ली खणबंदी ब्रेस्तारा फाटीं सरपाची शक्यताय आसा. सरकारान स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 28 लिजांतले 13 लिजांचें रिन्यूवल केलां. ह्या लीजवाल्यां बरोबर ब्रेस्तारा सरकार मायनिंग लीज डिडांचेर सय करतले म्हूण सुत्रां सांगतात. मायनिंग लीज डीड सायन करतकच राज्य सरकारान घाल्ली मायनिंग बंदी आपसूक फाटीं सरतली. सरकाराक 28 लीजवाल्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या. तातूंतल्या 13 लिजांचो रिन्यूवल आदेश काडला. खण खात्यान आनीक 8 लिजां रिन्यूवल करपाच्या आदेशाची प्रक्रिया सुरू केल्या. ताका लागून डिसेंबरांत 21 लिजां रिन्यू जावंक शकतात. रिन्यू करपाक घेतिल्लीं 8 लिजां अशीं आसात: सेजा गोवा 3 लिजां, फोमेंतो 3 लिजां, VM साळगांवकर अँड ब्रदर्स 4 लिजां, चौगुले अँड कंपनी 4 लिजां, लिदो फेर्रांव 1 लीज, गीताबाला मनोहर परुळेकार 1 लीज, राजाराम बांदेकार 1 लीज, कुंदा घारसे 1 लीज, GN अगरवाल 1 लीज, बांदेकार ब्रदर्स 1 लीज आनी मदांचे भाट 1 लीज. 28तल्या 21 लिजांचे रिन्यूवल आदेशाची प्रक्रिया सुरू केल्या. उरिल्ल्या 7 लिजांची रिन्यूवल प्रक्रिया सुरू जावप खूबच कठीण. तातूंत डेपो 5 लिजां, राजेश तिमलो 1 लीज, कॉस्मे कॉस्ता अँड सन्स 1 लीज. इतल्या मजगतीं बेकायदेशीर खण प्रकरणांत निलंबीत केल्ल्या खण खात्यांतल्या बबन गांवकार आनी एंटनी लॉपीस ह्या अधिकाऱ्यांक परत ड्युटेर घेतल्यात. हेर कांय निलंबीत अधिकाऱ्यांकय बुधवारा कामार घेवपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी. आतां घेवया एक विराम.